हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर बायणा बीच वास्को या बिचाचेर गेल्या वर्सा टर्टल्स येयले, आपली तांतयां घातली आणि ती पिला दर्यान वयताना आमी पळयली. ह्या वर्सा सुद्धा सेम स्थिती जाली. टर्टल्स येयले, तांतयां घातली, मागीर ती पिला परत दर्यान वयताना आमी पळयली. इफ सपोज ही सायकल जर हांगा कंटिन्यू उरली आणि टर्टल्स जर बायणा बिचाचेर येता जाल्यार म्हाजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाकडे, फिशरीज डिपार्टमेंटाकडे आणि टुरिझम डिपार्टमेंटाकडे रिक्वेस्ट आहा कितें हेचेर लक्ष दवरपाची. कित्याक सांग, इफ सपोज त्यांची जर ही सायकल कंटिन्यू उरली जाल्यार ती बीच आमकां रिझर्व करची पडटली खंय दिसता. कित्याक सांग, बाकीचे जे एक्टिव्हिटी जे जातात तेतून मागीर त्यांका ते हार्मफुल कितें. सो माझी हंबल रिक्वेस्ट गोवा सरकाराकडे आणि फिशरीज डिपार्टमेंटाकडे की ह्या त्यांच्या हेचेर सायकलीचेर लक्ष दवरपाचो. कित्याक सांग, कासो जर येता सपोज आणि हे जर कंटिन्यू जर उरले जाल्यार बीच रिझर्व करची पडटली. हेचेर म्हाज्या हिसपान जाल्यार लोकल जो आमदार आहा तेणीय लक्ष घालपाक जाय, म्युन्सिपालिटीन लक्ष घालपाक जाय, सगळे जे कन्सर्न ऑथॉरिटीज आहा. कित्याक सांग, आमी जो नेचर आमचो आहा तो प्रिझर्व करून दवरपाची गरज आसा आणि आमी हे जे कासो बिसो बीन आहात न्हू कितें, त्यांका जो कायद्यान हक्क दिला सरकारान कितें तो पाळपाची गरज आसा. देव बरें करूं.